आमी आयज 103 व्हिलर्स जे आमचे हँडिकॅप्ड आसात तांकां आयज आमी हे दिल्ले आसात अंडर MP लेड स्कीम. हाजो हेतू एकूच की तांणी कितें आपलें सुरू करचें. दे यूज टू डिपेंड ऑन अदर्स खंय वचपाक तांकां गोंयच्यांनी पावूच पडटलें. आतां हें तांकां स्कूटी दिलां. पयले सुवातेर आपले पांयार उबे रावपाक ह्यो तांकां आमी प्रयत्न करतात आनी तेच बरोबर मागीर तांणी कितें आपलें सुरू करचें, कितें बारीक बिजनेस, बिकॉज दे शूड नॉट बी ए बर्डन ऑन देयर फॅमिलीज. एक पावटी कितें जाता सगळी तेज भशेन आसनाय फॅमिली, कोण हँडिकॅप जाल्यार तांकां आमी कितकून पयशे दितले हें कितें करतलें हो एक पावट तकलेचेर भार आसता. देखूनच ही स्कीम जी आसा हांवें फाटले पावट दिल्लें आनी हेय पावटी हांवें चिंतलें की हे आमचे हँडिकॅप भाव जे आसात वो भयण्यो कोण फिमेल आजून येवंक ना, पूण हें आमी हांकां हें दितल्यात. आज एक अत्यंत बरी स्कीम आमचो खासदार बाब फ्रांसीस सार्दिन हाणें लॉन्च केल्ली आहा. म्हणजे स्पेशल पीपल with some handicapped days, they have been given these tricycles which will help them. म्हणजे तांकां कितें काम करपाक, ट्रॅव्हल जावपाक, खंय वचपाक ताची फॅसिलिटी जातल्या. मागीर हें दिसता अत्यंत बरें काम. आनी MP LED स्किमीचे अंडर ताणें आज 6 असल्यो ट्रायसायकल्स दिल्या. फुडल्या विकाक आनी 8 ट्रायसायकल्स दिवपाच्यो आसा. हांव बाब सार्दिनाचें अभिनंदन करतां की ताणें खरेंच this is actually helping the downtrodden section of the society which really needs this facility. आनी असलें नॉर्मली दिवपाक कोण मुखार सरना.